वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आपसो सगळी बरी आहा म्हणून आयज तुमकां हाडला मशरूम सूप. दोन भाशेचो सूप केला, सो दोनूय भाशेचो तुमकां दाखयला. सो आख्खो व्हिडिओचो हे आनी तुमकां म्हाजी रेसिपीज बरी दिसली जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्राईब करूं विसरू नाका. ओके, मेळची नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय गायज. आनी आतां रेसिपी स्टार्ट करता. मशरूम सूप, मशरूम, कांदो, ऑयल, मॅगी, फ्रेश क्रीम. एक सूप जाय. मशरूम कातरले हे आता हितून गरम उदक घालता. हे आता बॉयल करता. 5 मिनिट बॉयल करपाचे हे, मागीर निवोवपाचे. झालं. बॉईल केलं, मातशें बॉईल केलं 5 मिनिट. गावता ऑयल, बटर, मशरूम घालता. निवले उपरांत ते मिक्सरार मारपाचे. ते मशरूम उकडला तेजेत उदक घातला इल्लें मॅश करपाक. कित्याक मीठ घालूंक ना तितून, देखून हाफ मॅगी पिव. कित्याक मीठ घालूंक ना तितून, देखून हाफ मॅगी पिव. 15 मिनिट उकडपाचें मशरूमाचें. मशरूम सूप. जो प्लेन मशरूम सूप फर्स्ट रेसिपी. सेकंड रेसिपी मातसो स्पायसी मशरूम सूप. ओके, स्पेशली मॅफीक लागून प्लेन केले आमी तेका आनी आमकां स्पायसी करता. ओके, हो प्लेन मशरूम. मशरूम सूप करता. मशरूम, मिरयां, वेलची, तिकी, लॉंग, तिकी, मॅगी, बे लीफ, फ्रेश क्रीम, कांदो,
बटर, ऑयल, दूध आणि फ्लावर, व्हाईट फ्लावर 3 कुलर आहे फ्लावर, टेबल स्पून 3 कुलर आणि ऑइल. ऑइल आहे ऑइल, बटर, गरम मसाला चांगला उडवायचा. तो भाजता म्हणजे कांदा टाकायचा. तुलेले काटणं तिथून दूध घालतं आणि शिजवून घेतो मासे. गरम उदा घालतं. मशरूम कातरपाचे. उपरांत हे आता गावून दे. मशरूम बॉईल मातशें गरम उकडूंक जाय. तितून मशरूम बॉईल केले ते गावले आता हितून. आता येता हितून मिक्सरार मारूंक दे. पत्ते आणि सॉस तुमकां दाखवले पळय ते मशरूमाचें उदक सगळें हितून घालता. सगळें हें करता. दाखयता मशरूम सूप. मशरूम सूप दुसरे भाशेचो मसाला टायप. तो पयलीं केलो तो प्लेन आनी हो सेकेंड.